मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फाटलो अर्थसंकल्प शिल्की अर्थसंकल्प म्हूण सांगिल्ले। एके वटेन तुमी शिल्की अर्थसंकल्प म्हूण सांगता आनी दुसरे वटेन खर्च करपाक मनाय करता अशें म्हणीत दुर्गादासान शिल्की अर्थसंकल्पाचेरूच प्रश्न निर्माण केला। आर्थिक वर्षाच्या निमाण्या 3 महिन्यात बजेट तरतुदीमधल्या 20% परस चड रक्कम खर्च करची न्हू म्हणून सरकारान आदेश जारी केलो। तशेंच नवे सरकारी पदां निर्माण करपाकूय बंदी घातल्या। हे फाटभुंयेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर फोग काडलो। हो शिल्की अर्थसंकल्प आशिल्लो जाल्यार खर्चाचेर आनी नवी सरकारी पदां निर्माण करपाचेर बंदी कित्याक घातली असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन विचारलो। आयकात ताचें म्हणणें। पळय, हो सरकार कसो आपल्याक स्वता कॉन्ट्रडिक्ट करता हाजें उदाहरण नव्या वर्साकूच सरकारान दाखोवन दिलां। 4-5 दीस पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यान हातून मंत्रालयान एक मिटींग घेतिल्ली हेड ऑफ डिपार्टमेंटाची। आतां त्या मिटींग जातकच ताणें असो वक्तव्य केल्लो की 1400 कोटी म्हणजे 1423 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली रेव्हेन्यू सरप्लस ऑन गोईंग फायनान्शियल इयराक जाला म्हणून। आनी बजेट फिगर कशे तरेन मॅन्युप्युलेट करतात हे फाटल्या विधानसभा सेशन जेन्ना जाल्लें बजेट मॉन्सून सेशन त्या वेळार आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाबा विजय सरदेसायान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मुख्यमंत्र्याक धारेर धरिल्लो। त्या वेळार अक्षरशः मुख्यमंत्र्याची पाळी आयली की ऑफिसर गॅलरीक पळोवपाची पाळी आयली। सो अजूनय ते सुदारनात, सरकार अजूनय सुदारनात, कारण देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट। हातून एक वक्तव्य जाता, मुख्यमंत्री एक करता की स्टेटमेंट करता की 24 डिपार्टमेंटांनी अजून युटिलायज करूना, कितलेशे डिपार्टमेंटांनी बजेट युटिलायज करूना आनी युटिलायज करचे आनी 1400 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस जाला म्हणून। आज फायनान्स डिपार्टमेंटान सर्क्युलर भायर येता की फुडल्या 3 म्हयन्या खातीर स्पेंडींग करचें न्ही म्हणून। सो हातून एक कॉन्ट्रडिक्शन दाखोवन येता की देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट। आनी दीस ऑल्सो एक्सपोजेस द स्टेट्स इकॉनॉमी वीच इज इन शेम्बल्स।